जाओ सगळ्या रिलेटेड स्वराज पेरे किती आणि किती फिशरमॅन आंबा काय बोलली हा मला नाही आम्हाला तो ट्रेडिशनल नाही आम्हाला नंतर नाही आम्हाला पडला पाण्याची
कसले मेस्कॉट्स आसा तांच्या बरोबर येता सेमिनार बैठ गया सेमिनार अच्छा बैठ गया रे यावर्षी जवळजवळ 40 घेऊया आता सर बैठ गए टाइम लगता है सर सर बैठ सर तुम्ही आयज एक्वा फिश फेस्टिवल पळोवपाक आयिल्ले सो कितें वेगळेपण दिसता तुमकां एक्वा फिश गेल्या वर्सा आयलो आनी अंदूय आयलो पण प्रत्येक वर्सा मातशें वेगळेपण ते करतात आनी एक बऱ्या तरेचें वेल ऑर्गनायज अशें केल्लें आसा आनी ज्या तरेन लोकांची हांगा उपस्थिती जर पळयली आसत म्हणल्यार हांव आज दनपारां ऑलमोस्ट 12-12:30 जाली तरी पण मोठ्या संख्येन लोक येतात 3 दीस फेस्टिवल तें पयर जालें काल आनी आज ताचो समारोप जातलो आनी गोंयच्यो विविध अश्यो हे ज्यो आसा फिशींगच्या संदर्भांतल्यो स्किम्स आसात कशा पद्दतीन फिशींग डिपार्टमेंट फिशरीज डिपार्टमेंट काम करता तेजें एक बऱ्या तरेचें प्रदर्शन प्लस सेमिनार हॉल आसात ज्या हातूंत तांकां वेगवेगळे सेमिनार वेगवेगळे हे ताच्या संदर्भांतली माहिती ते दिवपाचे पार्टिसिपंटांकूय ते काम करतात आनी एकूण एक बऱ्या तरेचें वेल ऑर्गनायज आनी एकूण परिसर हो बऱ्या तरेन सगळ्यांनी केल्लो आसा आनी ताका लागून हांव आमचे फिशरीज मिनिस्टर निलकंठ पलनकर हांकां अभिनंदन करता आनी तशेंच गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे सदोदीत अशा प्रोजेक्टाक मदत करतात प्रोत्साहन दितात आनी खरोखर सरकार म्हणून तांच्यांनी एक बरें प्रेजेंटेशन आज हांगा फिशरीज डिपार्टमेंटाच्या माध्यमांतल्यान 3 दिसांचें हे फिश फेस्टिवल जें आसा हांगा हें तांच्यांनी केल्लें आसा ताका लागून हांव परत सगळ्यांचे अभिनंदन करता आनी जेणे कोणी पळोवन आसत जाल्यार तेंच्यांनी हांगा अवश्य येवन विजीट काल तेंचें म्हणणें आशिल्लें की काल दीसभरा भितर म्हाका दिसता लाखांनी लोक येवन पळोवन गेले आनी आजूय त्याच तरेचे हो जो आसा फ्लो जो आसा तो मोठ्या प्रमाणात फ्लो आसा थँक्यू सर आनी सर काल तुम्ही टूल किटाचें मेन्शन केलें मिडियान हायप केलें म्हणून तेजें ते कशें जाता जाणा तूं एकदां विचित्र कारण हांव गोंयांत नाशिल्लो हांव आउट ऑफ स्टेशन आनी येतकच हांव सीएमा कडेन उलयलो सीएमान म्हणलें तशें हें ना आनी आपल्याक सगळेंच आपण सांगलें कितें आतां आपण पळयता आनी त्यामुळे तो विशय सोंपलो न्ही तातूंत हांव आनी भितर वेगळो अशें कारण भितरलो विशय आसा त्या विशयान म्हणलें की जो कितें विशय आसा तो आपण सेटल केल्लो आसा म्हणून तांच्यानी सांगितलें दीपक ढवळेकरान ते दीस म्हटलें की 27 तुमच्या वांगडा युतीत लढतले म्हणून आनी तेंच्यांनी 8 हितून मागणी कशें जाता की पळय जो अजून निवडणुकीक वेळ आसा आनी त्यामुळे जो तो आपापल्याक जाय तशें उलयता त्या वेळाचेर कारण आज आमची अलायन्स आसा त्यामुळे अलायन्स आसल्या कारणान तांच्यांनी एखाद्या हाच्या संदर्भात पब्लिकली उलोवप हें बरोबर न्ही कारण एज अ पार्टी तांचो पार्टीचो चीफ तो पार्टीच्या चिफान उलोवप न्ही कालूय हांवें उलयतना फटकन म्हणलें की आमचे 40 आमी लढयतले अशें हांवें म्हज्या हाका भाशणान म्हणलें मागीर म्हज्या लक्षांत येलें काय आमी अलायन्स आमचे कडेन आसा त्यामुळे भारतीय जनता पार्टी आनी MGP आज अलायन्स आसा त्यामुळे येणाऱ्या निवडणुकीक 27 आमी तशें वचप अशें आमचे वयल्यांनी ठरयल्लें आसा त्या वेळाचेर प्रत्यक्ष पळोवया त्यामुळे तांच्यांनी ज्या भागा भितर आज भारतीय जनता पार्टीचो आमदार निवडून आयिल्लो आसा त्या संदर्भात वक्तव्य करता आसतना थोडें मातशें सांबाळून करचें अशें म्हाका दिसता तेंच्यांनी सर 8 हितून डिमांड केला ते म्हणून हांवें म्हणलें की कितले कोण खंय लढयतलो कितें हें आमी त्या वेळार निवडणुकीच्या पयलीं इतल्या बेगीन युतीचें उलोवप जायना हें त्या वेळाचेर ठरता पूण आज आमी अलायन्सान आशिल्ल्या कारणान सीट कोण खंय लढयतलो कितें लढयतलो हें तेन्ना ठरतलें पूण आज ज्या भागा भितर आमचे आमदार मंत्री आसात थंयचो आतां पासूनच म्हजो क्लेम अशें म्हणप म्हणल्यार कितें जाता की त्या मंत्र्याच्या थोड्याशा अडचणी चलचे कारण आमी हातून अलायन्सान आसात त्यामुळे ते वक्तव्य मातशें आतां फाल्यां हांवें जर म्हणलें की मडकय मतदारसंघात भारतीय जनता पार्टी हांवें म्हणलें न्ही काल हांवें एक विशय आमच्या जिल्हाध्यक्षाच्या निवडणुकीच्या नंतर हांव जेन्ना उलयतालो तेन्ना हांवें कार्यकर्त्यांक संबोधना एक फटकन म्हणूनय गेलो हांवें 40 लढयतले मागीर म्हज्या फटकन लक्षांत आयलें की अरे हांवें 40 म्हणलें म्हण आमचे बरोबर अलायन्स आसा न्ही त्यामुळे अलायन्स आसतना आमी ती वक्तव्य मातशी टाळूं जाय अशें म्हाका इवन तेणी फर्स्ट प्रेफरन्स आहा पळय फर्स्ट प्रेफरन्स तेणी प्रिवल कोणें म्हणलें की
अलायन्सांतल्या कारणान प्रत्येकान वक्तव्य करता आसतना इन्क्लुडींग हांव म्हज्या सकटून म्हणटा की आमी थोडेशें सांबाळून वक्तव्य करचे, कारण ज्या भागा भितर भारतीय जनता पार्टीचे आमदार आसात अशा भागाचेर हांव निवडून येतलो, हे करतलो, अशा पद्दतीची वक्तव्य करूं जाय. सर आता पयलीं आमी की तुमचो जो आमदार आसा, आतां मंत्री हांगा आसलो तो तुमच्या कडेन म्हजो ओपोनंट एक्चुअली टीव्हीचो, तरी आसन तुमी तांकां हे करता की पार्टीचो ओपोनंट कित्याक म्हणटा तूं? 2019 हांव भारतीय जनता पार्टीन आयला आनी भारतीय जनता पार्टीन जेन्ना येता पळय, आमी सगळ्यांक सदांच सांगता भारतीय जनता पार्टीन नवो जुनो आसना, तो भारतीय जनता पार्टी. भारतीय जनता पार्टीच्या सिंबॉलाचेर 22 निवडणूक लढयल्या. पण माझे म्हणणे की तुम्ही जेलस आहे ना म्हणता, बाकीचे आता आमदारांनी पळयता की तुम्ही आता तांकां कॉंग्रॅच्युलेट केला की काम बरें केलां, पण बाकीचे जे न्यू आमदार ते पळय मातशे कोण दुसरो काम करता ते हायपर जाता, तुम्ही पळय जाल्यार तांकां कॉंग्रॅच्युलेट करता न्ही कळटा. अशें कित्याक खातीर तुमकां येना की आपलो चेडो रावचो, आपण रावचो अशी इच्छा तुमची जायना? एक गोष्ट आसा पळय, हातूंत कितें आसता की हांव भारतीय जनता पार्टीचो प्रदेश अध्यक्ष आनी त्यामुळे म्हजी जबाबदारी सगळ्यांक वांगडा घेवन फुडें वचूं जाय. आणि त्यामुळे म्हज्या मता प्रमाणे निळकंठ हणकर जे आसात ते भारतीय जनता पार्टीचे आमदार आसात आणि भारतीय जनता पार्टीचे मंत्री आसात. भारतीय जनता पार्टीच्या तिकेटीचेर 22 निवडून आयल्यात ते. 19 त्यांच्यानी भारतीय जनता पार्टी काँग्रेसला रिसर्च प्रवेश केला, त्यामुळे ते आमचे आसात. आणि त्यामुळे आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या मनशाक जर हांवें प्रेस केलो ना जाल्यार हें चुकीचें न्ही तें. अशें बाकीचे कित्याक करतात ते प्रत्येकाचो वेगळो. म्हाका बरेच जाण म्हणटात तूं परत अध्यक्ष कित्याक जायना. हांव म्हणलें हांव 5 वर्सां हांव अध्यक्ष, आज 5 वर्सां म्हाका पूर्ण जाता. त्यामुळे हांवें भारतीय जनता पार्टीची पूर्णपणे मनापासून काम केलें. हांवें जर परतूय हांव जावं जर म्हटलें जाल्यार फाटल्यांक संदी केन्ना मेळटली. त्यामुळे सगळ्यांक संदी मेळूंक जाय. एक खुर्ची जी आसा ती हांवें आडोवन दवरूंक जायना, सगळ्यांक स्कोप दिवंक जाय. सगळे कार्यकर्ते सगळेच कॅपेबल आसतात, प्रत्येकाक एक संदी मेळूंक जाय की आपली एबिलिटी प्रूव करपाक. आणि ज्या वेळाचेर त्या खुर्चेर आसात त्या वेळार त्या खुर्चेक पूर्णपणे जशी दिवंक जाय. हांवें केन्नाच पळोवना की म्हजो दुश्मन कोण, म्हजो विरोधक कोण, म्हजो क्रिटिसिजम करणारो कोण, केन्ना पळयना. आय सी दॅट कोणें क्रिटिसायज केलो इट इज फॉर द चॅर, नॉट फॉर मी. आणि त्यामुळे हांव त्या दृश्टीन पळयता. आनी म्हणून हांव खूब जाणां रे तुका दिसता बऱ्याच जाणांक कशें म्हजे कडेन बरे संबंद तेंगे आसतना सर तूंच आमकां अध्यक्ष तशें आसतना सगळ्यांची कॅपेसिटी आसा. त्यामुळे सगळ्यांक मेळूंक जाय. हांवें पार्टीक सांगलें न्ही की हांवें पूर्णपणे 5 वर्सां काम पूर्ण जालो आसा. देशा भितर म्हाका एक अभिमान आसता. देशाचे 2 अध्यक्ष ते पूर्ण टर्म कंप्लीट करपाक दिले. एक हांव गुजरातचो, बाकी सगळे कडेन बदलले. हांवें पूर्ण टर्म कंप्लीट केलो आनी तो परत म्हाका मेळूंक जाय अशें ना. दुसऱ्याक स्कोप दिवंक जाय. पार्टी कडेन नवीन सगळे नेतृत्व सायडर आसा दोन कोणाक आनी सगळ्यांक चान्स पडूंक जाय. आनी म्हणून हांवें सांगलें न्ही म्हणून ते परत की काल कोणें तरी म्हणलें की सदानंद शेठ तानावडे हे भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष पदाची इच्छूक केला. हांव पयलीं म्हजें नांव घालपाचो न्ही. हांवें सांगलें की इलेक्शन जावं जाय, प्रोसेस करूं जाय म्हणून. हांवें म्हणलें कितें की आमकां एक न्ही आशिल्लो पयल्या वेळाचेर आमी नॉर्मली मतदारसंघाचे अध्यक्ष करताले. तेन्ना कितें करताले आमचो जनरल सेक्रेटरी, आमचो उपाध्यक्ष तांकां जबाबदारी करून मंडळ अध्यक्ष. त्या वेळाचेर पार्टीन रिस्ट्रिक्शन घातलें की ऑल इंडिया 45 इयर्स एज घातली. त्यामुळे आमकां थोडी पयलीं दिसतालो की जातलें कशें काय म्हणून. पूण हे सगळे आमी कॉन्शियस सगळ्यां कडेन उलयले, बऱ्याच जाणांक आनी तांकां पटोवन दिलें. आनी 36 मतदारसंघांनी आमी बिनविरोध मंडळाची निवडणूक केली. आनी हें करपाक आमकां सगळ्या कार्यकर्त्यांनी मदत केली. कोणेच सांगूंक ना हांव शेणपाक ना. आनी त्यामुळे कार्यकर्तो हे जे पद आसा ते सगळ्यांत म्हत्वाचें. बाकीची पदां टेंपररी आसतात. आज उपाध्यक्ष आसा, फाल्यां अध्यक्ष आसा, परवा आनी कोण जाता सगळीं टेंपररी. पूण मेन जे आसा पळय ते कार्यकर्ते. आनी म्हणून त्या कार्यकर्त्यान प्रमाणपत्राचो दुसरो प्रश्न केलो तुज्या संदर्भात. म्हज्या संदर्भात तेच लागू जाता. तर हेडलायन हाडली की हांव हें म्हणून. आतां तशें ना. म्हाका मागूं जाय आशिल्लें तर हांव नांवच पयलींच सांगता कित्याक करता हांव जाता. म्हाका सांगूंक ना. सगळें स्कोप 100% काय ना म्हाका नांव ना. सद्या नांव येता तेका काडटा सद्या कांय ना. आय डोंट नो. म्हाका तरी